एकदा दत्त बाबान स्टेटमेंटय केल्लें की तुम्ही रियल इस्टेटी भितर आसात. रियल इस्टेट इज अ व्हेरी ट्रिकी बिझनेस. आणि तांणी सांगिल्लेंय बी ज्या तरेन प्रशासना भितर सद्याक रियल इस्टेटीची सगळे हे चलतात, इन्क्लुडींग ते मागीर करप्शन आसूं किंवा एक फायल हांगच्यान थंय मूव करपा खातीर जी सगळी नाडेपेन्न करची पडटात ती आसूं, की आपल्याक तरी खूब त्रास जाता म्हण हाचो. वॉज दॅट अ फॅक्टर बिहायंड युअर डिसिजन ऑल्सो एज अ बिझनेसमॅन? ऑफ कोर्स, वन ऑफ द फॅक्टर्स. वॉट आर यू फेसिंग रायट नाव एज अ बिझनेसमॅन? पयर म्हाका आपयल्लो बजेटाचेर एक म्हजे विचार म्हणपाक हांवें क्लियरली सांगलां. हांवें खूब डिटेलान वाचलां बजेट. एक म्हणल्यार गव्हर्मेंटान कितें केलां, एक नवे वर्सा एक नवो सांपळो क्रिएट करचो पडटा. हे बजेट म्हणल्यार नरकासूर कितें, नरकासुरा प्रायज केन्ना मेळटा, जेन्ना एवरी इयर यू क्रिएट वन न्यू स्केलेटन. हें कशें चालू आहा, सेम स्केलेटन फक्त फोली चेंज करताय. आनी ईज ऑफ बिझनेस म्हणटा झिरो. म्हणजे हें तुमी पळय म्हाका विचारतात ताचो एक कारण सामकें म्हजे भितर जें पळय फ्रस्ट्रेशन आसा, जें पळय चालू आसा तें इज कॅनॉट बी एक्सेप्टेड. लास्ट 17 वर्सां हांव धंद्यान आसा. आज कितेंय करतलो जाल्यार टेंशन मेन येता गव्हर्मेंटाचें. म्हणजे म्हजो अर्दो टायम वता की बाबा अशें हांवें केलें जाल्यार गव्हर्मेंट कितें करतलो. म्हणल्यार आज हांवें ते बजेट सेशनान सांगलाय बी आमी इन्कम टॅक्स भरतात, पूण आज हांव 50% एनर्जी टॅक्स भरता. म्हजी क्रिएटिविटी, इंटेलिजन्स, इमोशन सगळें आनी देंवयलां. कित्याक एक कितें करतलोय म्हणल्यार म्हाका खंय तरी वचून येत की गोंयचे खातीर कितें करन दिसता. अरे तें करतलो जाल्यार तें पास कशें करप, हें म्हजेर सुणी चडयतलें काय ना हें टेंशन वाडलें. म्हणल्यार पयर एक ग्रीन बिल्डिंगेचें हांव कितें वाचतालो तें म्हाका सगळें करन दिसता, पूण बाबा हें म्हाका सपोर्ट करतलें एक कितें पावल फुडें घालें जाल्यार तें जावपा जाय न्ही, हें टेंशन चड आहा. आज चिराग नायक ऑफिसान वतना अर्दें टेंशन गव्हर्मेंटाचें घेवन वता. This is very, very clear.